नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। 12वेचो निकाल 85.54% चलयां फुडें। सायन्सीन मिरामारचे लॉरेन आल्वारेसाक 94.50%, आर्ट्सांत पणजेचे शामेन लोबो 94%, कॉमर्सान परवरेच्या गॅब्रियल परेराक 93.66%, धावेचो निकाल चड करून 22 मायाक। मायनिंगाचे तिसरे लॉटाचे ई ऑक्शन सोमारा 60 लॉटांनी मेळून एमपीटी, आमोणे आणि कोटंबीचे 6 लाख टन मिनाची पावणी सरकारान आता मेरेन जोडले 218 कोटी। पंचायत वेंचणुकेन मतदाराचे मत गुप्त उरूंक शकना। मतदार कार्डाचो नंबर मतपत्रिकेच्या काउंटर फॉयलीचेर बरोवपाची पद्धत दुबावीत। कारभार चल्ला सरकारी अधिकारी आणि तिजोरेचेर पातयेवन पळयात रिपोर्ट। कर्नाटकातलो कणकुंबी गावातले माऊलीचे देऊळ आणि बाकीचे प्रश्नाचेर चर्चा करपाक कर्नाटक निरावरी निगमान आपयल्ली बसका ऐन वेळार केली रद्द। कर्नाटकाचे अधिकारी आयले ना, लोक चाळवले। आणि महाराष्ट्रान गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यांत 7 जवान आगताक गेले, 2 जखमी हॉस्पिटलांत। भूंय सुरूंग घालून वडयली गाडी। C-60 खासा प्रशिक्षित जवानांचे टीमीचेर हल्लो। खबरो विस्तारान। 12वेचो निकाल 85.54% लागला। सायन्सीन मिरामारच्या लॉरेन आल्वारेसाक 94.50%, आर्ट्सान पणजेच्या शामेन लोबो 94%, जाल्यार कॉमर्सान परवरेच्या गॅब्रियल परेराक 93.66% मार्क पडल्यात। 88.55% चलयो जाल्यार 82.55% चले पास जाल्यात। 11,720 भुरग्यांतले 10,025 भुरगे पास जाले। धावेचो निकाल चड करून 22 मायाक लागतलो। पणजे पीपल्स आणि मडगावच्या दामोदर हायर सेकंडरीचो 100% निकाल लागला। शिक्षण मंडळाचो अध्यक्ष JR रिबेलोन निकाल जाहीर केले। अनु 12वेचो निकाल 85.54% लागला। 11,720 भुरगीं परीक्षेक बशिल्ली, तातूंतली 10,025 भुरगीं पास जाल्यात। चल्या परस चलयांनी बरो निकाल काडला। 82.55% चले पास जाले, जाल्यार 78.55% चलयां पास जाल्यात। The pass percentage of these students is 85.54. I think it has broken a record of sorts. A very strong performance by the arts. There's an increase of 6% over last year. आर्ट्सान 81.84, कॉमर्स 85.35, सायन्स 86.8 आणि वोकेशनलात 89.5% निकाल लागला। पणजे पीपल्स आणि मडगावच्या दामोदर हायर सेकंडरीचो 100% निकाल लागला। धावेचो निकाल चड करून 22 मायाक लागतलो। Okay, I feel very happy about my marks of standard 12th. I would like to thank my parents for always supporting me and encouraging me to do well. I wish to be an electronics engineer. I will be appearing for BITS as well as JEE Advanced. Yeah, I'm very happy that she has finally that she's got these good marks. She's always been a good student throughout her academic career. So this is good that she has got such high marks. First, I'd like to thank Almighty God, my grandparents for always their blessings. My parents, also the teaching and non-teaching staff of Don Bosco, and most especially my principal, Father Savio Gomes. I want to do a BA in economics and maybe statistics if I get into St. Xavier's, and then do an MBA in marketing. Oh, I'm a proud father today. What else can I say? Fantastic achievement from my daughter. Absolutely. Just being around while she's studying, being there for her, and cooking what she likes to eat. I'm greatly overjoyed to see my results. I was very happy, and I'm thankful to God that my hard work has paid off. I'm grateful to my parents, my teachers, and first of all to God, who has blessed me. And I would like to do my doctorate in economics and history. बोर्डान 12वेच्या परीक्षेन पयले आयिल्ल्या भुरग्यांची नावां जाहीर करूंक ना। निकाल जाहीर जाले उपरांत भुरग्यांनी प्रुडंटाक फोन केला आणि ताच्या आदाराचेर चड टक्के घेवपी हे भुरगे आसात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। मायनिंगाचे तिसरे लॉटाचे ई ऑक्शन सोमारा 12 मायाक जाता। 60 लॉटांनी मिळून 6 लाख टन मिनाची पावणी जावपाची आसा।
गोयच्यो मायनी आनी जेटींचेर स्टॉक केल्ले मिनाची ही आज मेरेनची तिसरी पावणी. एमपीटी, आमोणा आनी कोठंबी जेटी वेले मीन सोमारचे पावणेर वतले. हे पयलीं 17 फेब्रुवारी आनी 5 मार्चाक स्टॉकाच्यो मिनाच्यो 2 पावण्यो जाल्यो. तातूंतल्यान सरकारान 218 कोटी जोडल्यात. 12 मेक 6 लाख टन मिनाची ई पावणी जातली. ही तिसरी ई पावणी आसा. 60 वाट्यांनी ही पावणी जातली. सोमारा पावणी जावपी म्हालान 5,27,000 टन मीन फायन्स आसात, जाल्यार 84,000 टन मीन लम्स आसा. आमोणे जेटी, कोठंबी, तिशे, वागूस आनी हेर जेटी तशेंच एमपीटी धक्यार हे मीन आसा. 6 वेळा ही पावणी जातली. पयली पावणी सकाळी 10 ते 11 वरां मदीं जातली. 10 सुवातींनी आशिल्ले 3,70,000 टन मीन पावणेक काडटले. सकाळी 11:30 ते 12:30 मदीं 1,20,000 टन मीन पावणेर काडटले. हे मीन 8 सुवातींनी आसा. दनपारा 1 ते 2 वरां मदीं तिसरी पावणी जातली. 13 सुवातींनी आशिल्ले 37,682 टन मीन पावणेक घालतले. चवथी पावणी दनपारा 2:15 सुरू जातली. 3:15 मेरेन चलपी ह्या पावणेन 26,829 टन मीन पावणेक काडटले. 10 सुवातींनी ही पावणी जातली. 5वी पावणी सांजेच्या 3:30 ते 4:30 ह्या वेळेन जातले. 10 सुवातींनी आशिल्ले 23,621 टन पावणेर काडटले. 6वी पावणी 5:45 ते 5:45 मदीं जातली. 9 सुवातींनी आशिल्ले 34,077 टन मीन पावणेक काडटले. गोंयांतले मीन चालू करपाक सुप्रीम कोर्टान मान्यताय दिल्या उपरांत आतां पयले फावट पावणी जाता. वर्साक चडांत चड 20 दशलक्ष टन मीन काडपाक कोर्टान मान्यताय दिल्या. 17 फेब्रुवारीक जाल्ल्या पयल्या पावणेंतल्यान गोंय सरकाराक 94 कोटी मेळिल्ले. 5 मार्चाक जाल्ल्या 12 लाख टनांच्या पावणेंतल्यान सरकाराक 124 कोटींची येणावळ मेळिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पंचायत वेंचणुकेन मतदाराचे मत गुप्त उरूंक शकना. मतदार कार्डाचो नंबर मतपत्रिकेचे काउंटर फायलीचेर बरोवपाची पद्दत मतदानाची गुप्तता गुटलावन दवरूंक पुरो. सध्या सगळो कारभार चल्ला तो सरकारी अधिकारी आनी सरकारी तिजोरेचेर विश्वासून. ताळगांवचे पंचायत वेंचणुकेंत ही गजाल उक्ताडार आयली. वेंचणूक आयोग म्हणटा घालून दिल्ले पद्दती प्रमाण ते वेंचणूक घेतात. आदलो आयुक्त म्हणटा मतपत्रिको वापरूनच वेगळे पद्दतीन जाय जाल्यार गुप्त मतदान घेवं येता. पळयात रिपोर्ट. तुम्ही कोणाक मत मारलां तें आमकां कळटा अशें कांय राजकारणीच मतदारांक उलोवन दाखयतात आनी मतदार काचाबूल जातात. निकतीच ताळगांव पंचायतीची वेंचणूक जाली तेन्ना ही गजाल चर्चेक आयली. प्रशांत कुंकळकार ताळगांवचो मतदार, तो कितें म्हणटा पळयात. तालिगांव पंचायतीचे इलेक्शनाक तेन्ना म्हाका दिसलें की बॅलेट पेपर जो आसा ताजो काउंटर फॉयल ताजेर म्हजी सिग्नेचर घेतली आनी एक सिरियल नंबर जो आसा तोच सिरियल नंबर बॅलेट पेपराचेरय आसा. हाजो अर्थ अशें जाता की हांवें कोणाक जे वोट केलां तेजो काउंटर फॉयल पळयत आनी जो बॅलेट पेपर जर टॅलीट कर जाल्यार समजता. मागीर हातूंत सिक्रेसी कशी उरली. आमी जेन्ना पळय एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वोटींग एज पर सिक्रेट बॅलेट म्हणून करता, हातूंत सिक्रेसी कांयच उरली ना. आतां पंचायतीचें मतदान पळयात कशें जाता तें. मतदार केंद्रार येता, थंयचो अधिकारी ताका मतपत्रिकेचेर सय मारपाक सांगता. ते म्हणसर दुसरो ताच्या बोटाक शाय लायता. तेन्ना एकलो अधिकारी मतपत्रिकेची काउंटर फॉयल पिजून मतदाराक दिता. उपरांत मतदार मत मारपाक वता आनी आपल्याक जाय ते उमेदवाराचेर शिक्को मारता. येता आनी मतपत्रिका पेटयेंत घालता. हे मतपत्रिकेचेर मत आनी ते मतदाराचो मतदार वळेरेंतलो सिरियल नंबर आसता. हो सिरियल नंबर घेवन मतदार वळेरे बरोबर जुळवाजुळव केल्यार एखाद्यान मत कोणाक मारलां तें सहज कळूं येता. बॅलेट पेपराच्या काउंटर फायलीचेर मतदार यादीवेलो नंबर आनी मागीर ताचेरच मतदाराची सय घेवपाची केंद्रीय वेंचणूक आयोगाची ही पद्दत राज्य वेंचणूक आयोग फाटली कितलीशींच वर्सां जालीं पंचायत आनी पालिका वेंचणुकांनी पाळीत आसा. मतदार म्हणटा जर एखाद्या उमेदवारान त्यो मतपत्रिका मेळयल्यो जाल्यार ताका कोणें मत कोणाक मारलां तें सरळ कळटलें. विधानसभा वा लोकसभेच्या वेंचणुकेंतूय राजकीय पक्षाक तांचो आदार जावं येता. मात वेंचणूक आयोगाचे अधिकारी म्हणटात मतमोजणी जाली की मतपत्रिका सील करून सरकारी तिजोरेत दवरतात आनी 6 म्हयन्यांनी तांचो विलो लायतात. हाचेर आमी आदलो वेंचणूक आयुक्त प्रभाकर तिमलेक विचारले. तो म्हणटा पद्दत केंद्रान चालीक लायिल्ली, राज्यान ती वापरूंकूच जाय अशें ना. मतपत्रिको वापरूनच गुप्त मतदान करूं येता. की पयलीं अशें नाशिल्लें, पूण मागीर सेंट्रल इलेक्शन कमिशनान हो नवो प्रोसिजर काडलो.
जेन्ना बॅलेट पेपर उजार पळय करतात सेंट्रल इलेक्शन कमिशनान असो प्रोसिजर स्थापन केल्लो हाजो अर्थ असो न्ही की सगळ्या जाग्यार स्टेट इलेक्शन कमिशनान तो फॉलो करचो असो. दुसरो प्रश्न येता तो की हाका लागून गुपीत उरतले काय ना. एक्चुअली ते गुपीतच उरता कित्याक ते कोण घेवन बसना. म्हणजे मतदानाचो कारभार अधिकारी आणि सरकारी यंत्रणेचेर विश्वासून चल्ला. मतपत्रिका तिजोरत दवरल्यो वा अधिकाऱ्यांचेर पातयेवन तांचो विलो लावपाची पद्दत आसली तरी सरकारी यंत्रणेत केन्ना खंय कितें जायत हाची शाश्वती मतदाराक तरी आसना. जे गजालीन मतदाराचें गुप्त मत उक्तें जावंक शकता अशी पद्दत मुळात आसचीच कित्याक. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गांवस. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.